प्रचाराच्या संदर्भात सांगा। आज केरी गावात आम्ही पावलेले आहा। सगळ्यांनी सपोर्ट आमकां व्यवस्थित केलेलो आहा आणि आमचे कॅन्डिडेट निवडून येतली आमकां आशा। 4-5 दीस तुम्ही घरोघरी प्रचार चालू केला, एकंदरीत कसो रिस्पॉन्स आसा? रिस्पॉन्स बरो आसा। आमी पॉझिटिव्ह आसा की आमचोच कॅन्डिडेट येतलो। पयलीं कोण आहले तेंच्यांनी कामां करूंक ना अशें हांव म्हणना, पण आनी बरे तरेन काम करपा खातीर सगळ्यांनी श्रुतिका मॅडमीक निवडून हाडपाची अशें हांव सगळ्यां कडेन आवाहन करता, जेच्यान कॅपेसिटी आसा की उरलेली कामां फुडें व्हरूंक शकता आनी करूंक शकता अशी म्हाका आशा आसा। सगळ्यांनी कॅन्डिडेट पळोवपाचो, तेची कॅपेबिलिटी पळोवपाची आनी वोट करपाचें अशी हांव विनंती करता सगळ्यांक। आयचो जो प्रचार आसलो पळय तो आमी पालये गांवांच्यान सुरवात केल्लो। थंयसर अशें दिसून येयलें की जायतो आमकां प्रतिसाद आसा लोकांचो, सगळे पॉझिटिव्ह दिसले लोक आनी सपोर्टूय तसोच आसलो। अशें खूब आशा दिसता की आमची श्रुतिका मॅडम शुवर जितून येतले आनी सगळ्यांका रिक्वेस्टूय करता की सगळ्यांनी आपापल्या तरेन प्रयत्न करून तिका निवडून हाडपाचे। आयज आमी केरी ह्या गांवान भोंवल्या। सबंद गांवान आमकां अशें दिसून येयलें की सगळ्या लोकांचो आमकां खूब सपोर्ट आहा। सगळ्यांनी आमकां भरभरून आशिर्वाद दिले आमच्या कॅन्डिडेटाक आनी सांगले आमी तुमकांच मत घालतले, आमी तुमकां निवडून हाडटले अशें सांगलां आनी आमकां दिसता आमचोच कॅन्डिडेट हांगा निवडून येतलो म्हणून।